today we are celebrating this World Ocean Day. World Ocean Day has a lot of importance. First of all, we should know that ocean has to be protected because ocean has the capacity of 50 times than atmosphere to absorb the heat. Whatever heat is getting produced in the atmosphere, ocean can absorb 50 times. But now it is crossing that limit. So once it crosses the limit, the heat will come back to atmosphere only. So that is, we are getting affected because of that. And the second issue is the greenhouse gas effect. So greenhouse gases, we know that lot of gases, main culprit is the carbon dioxide, carbon monoxide. So these gases are getting produced when we are using motor vehicles and all. And when carbon is getting burned, this is getting produced. So this will go up and it will make a layer in the atmosphere. So we know that the sun ray comes, it is a short wave radiation, it penetrates through this layer and it comes to the earth. So it goes as back radiation, as long wave radiation, it cannot penetrate to this layer. So what will happen, it will be getting trapped in the atmosphere itself. This is known as greenhouse gas effect. So once it crosses the limit, there is through atmospheric circulation, it will go to the ocean. So this tropical region as well as the polar regions. Polar regions are less temperature because we know that the sunlight is landing like it reaches there. So temperature is very less. So more absorption will be there. We know that in soda and all, low temperature means more gas will be absorbed. The same thing is happening in ocean in the polar regions. So more heat is getting absorbed and carbon dioxide is getting absorbed. Gases are getting absorbed. Once its saturation level comes, it is coming back to through ocean tunnel. It comes back to the tropical region and it is getting ventilated and again it is adding to the atmosphere. So atmosphere is getting heated up. That is known as the global warming in the system. So this global warming is going on increasing like that. So we are studying more about Antarctic and Arctic regions. There lot of meltwater is getting produced because of the global warming. The glacier melting as well as ice shelves melting. So this meltwater is getting added in the ocean and ocean sea level rise is happening. As well as the tropical region, thermal expansion, because of that sea level rise is happening. So it is a major issue happening with the ocean system. So what we have to do as a human being, each human being has to control themselves to use the vehicles. If 3 vehicles are there in a house, they can use 1 vehicle and drop one person at their particular places. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज जे ग्लोबल वॉर्मिंग जाता आज पळय गरमी आमकां जी दिसता हे सगळे हाजी खूब कारणां आसा म्हणजे एक तर आमची झाडां पेडां कमी जायत चल्ल्या तशेंच आमचें ओशन दूशीत जायत चल्लें आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या प्रधानमंत्रीन स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट केलें आनी आमी गांवांनी सगळ्या कडेन क्लिनलीनेस ड्रायव्ह घेताले ताजो परिणाम असो जाला की खूब कडेन आज आमकां बऱ्यो गजाली दिसूंक येतात क्लिनलीनेस दिसूंक येता पूण ओशन जें आसा ताजेर अजून अवेरनेस खूब जावपाची गरज आसा जशें आमकां सरान सांगलें की आज आमी ज्यो गाडयो बसून हें करता वापरतात ताजें इतलें पोल्युशन जाता की टायनी पार्टिकल्स वयर एटमॉस्फियरान एब्जॉर्ब जाता ती परती दर्यान वता आनी आज आमची सगळी कोस्ट लायन आमी म्हणजे गोवा इज ऑन ऑल द कोस्ट लायन आनी आमी नुस्तें खातात तेंच प्रदूशण आमी खातात आनी परतें म्हणजे आमकांच त्रास ते सो आज खंय तरी अवेरनेस करून म्हाका दिसता तांणी एक संदेश दिवपाचो एक हें केला आतां पसून आमी जेन्ना बीच क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करताले आमकां बीच म्हणल्यार आमचें सेकेंड एक पिकनीक स्पॉट असो आसता आनी आमी सगळे गोंयकार शेनवार आयतार हांगा पिकनीक करतात आनी पिकनीक करतकूच हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आमी जी प्लास्टीकची डिस्पोजेबल हें हाडटात चमचे हाडटात ते चमचे पसून आमी सपोज आमचे बरोबर व्हरून वेवस्थीत डस्टबिनान घालत जाल्यार ते परते दर्यान वचपाना आमी पान परागाचे कितलेशेच हें पळयले सॅशेस पळयले प्लास्टीक बॉटली पळयल्यो प्लास्टिकेच्यो गुड्ड्यो पळयल्यो ही सगळें प्लास्टीक सपोज आमी वी आर ऑल द सिटिजन्स आमी पयलीं अवेर आसपा जाय आमी सपोज प्रदूशण करपाना आमी सपोज बरें नुस्तें खातलें आमी सपोज एनवायरमेंट आमचें राखतले जाल्यार वी हॅव टू स्टार्ट इट सो हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की बिचार कोणूय वतात पार्टी करप वायट न्ही सगळें करप पूण जे तुमी व्हरतात खाण व्हरतात नाल्यार प्लास्टिकाचें कितेंय व्हरतात ताच्या खातीर एक धाकटेशें बॅग दवरून सपोज ते वेवस्थीत डिस्पोज करत ताका जाल्यार म्हाका दिसता यू वील बी कॉन्ट्रिब्युटींग टू युअर ओन सेल्फ तुज्याच हेल्थाक यू आर ओनली कॉन्ट्रिब्युटींग नाल्यार आज आमी तुमी पळयलां आसतलें सगळ्या कडेन प्लास्टीकची कपां प्लास्टीकची इवन द ड्रेन्स वीच आर क्लॉगिंग आज बिकॉज ऑफ प्लास्टीक वी हॅव बीन रिपिटेडली लोकांक सांगत आसता आमी की प्लास्टीक तशें यूज करनाकात म्हणून वेर एवर नेसेसरी इट इज अ डिफरंट थिंग पूण खंय
नाका एक ग्लासान पिवंक शकता नाल्यार पेल्यान पिवंक शकता जाल्यार आमी पिवपाक जाय ती जो पर्यंत आमी चेंज जायना तो पर्यंत पर्यावरण आमकां कशीच हेल्प करपाची ना. आज आमी खुबशे नॅचरल डिजास्टर्स पळयले वीच आर हॅपनिंग बिकॉज ऑफ वी आर व्हेरी आमी ताची काळजी घेना म्हणून. सो ओशन इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आज तुमी गरमी पळया सकाळची आतां 9:30 जाता पूण आज इतली गरमी सोसूंक जायना. दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ओशन वीच इज गेटींग हॉटर अँड हॉटर. आनी ताच्या खातीर आमकां सगळ्या तरेन राखतले जाल्यार आज हांव गव्हर्मेंटाचें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एटलिस्ट नाव इलेक्ट्रीक कार्स हॅव कम अँड एवरीबडी इज गोईंग अहेड वीथ इट बायींग इट ऑन अ बीग स्केल. सो लोकांनी बी जेन्ना नवी गाडी घेता तेन्ना ग्रीन काराचो विचार करचो तातूंत भितर पोल्युशनूय कमी जातलें. सो ऑन युअर पार्ट यू वील बी कॉन्ट्रिब्युटींग टू द सोसायटी अँड युअर सेल्फ.